जमल्या बापा templan तुझ्या बली भेटो क्राया सर्गीच्या राया दरबाराच्या बापा मोगाच्या भुरग्यांक आमकां सांबाळत गोपान तुझ्या तुका हसून तुका वर्णून बापा आमी जायल्या कुरपे देण्यान अर्गां पाठोवन वेदी भोवती जमल्या सर्गीच्या मानान दैवीक त्या देवनान दादोस तूं कर आमकां. जेजू क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरो आयतार हांव मागतां आनी सरस्वत देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागून ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां स्वागत म्हणटा. त्रिएक देवाक मान करून ताणें आमचे वयर वतल्या सर उपकार नियाळन ताका अर्गां दिवन ह्या मिसाचें बलिदान आमी खालतेपणी भक्ती मनान सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलो बापूरबाय सांगता, जो कोण मोग करता तो हेरांक वायट करिना, कित्याक मोग हेरांचें उणें पोवन ह्या हेरांचे फाड कितेंच आशेना. जर एकलो मनीस मोग करता तर थंय नियम शास्त्राचे संपूर्णता आसा म्हणून सांपावलो सांगता. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, वडिलांनो, भुरग्यांनो, जर आमचें जिवीत मोगा वयर बांदून तर आनी खंयच्या बुन्यादेचेर बांदचें जावन आसा. आमचें सगळें जिवीत ह्या एका संगतीचेर बांदलें आसा, मोग. आमचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी सुकल्या तर आमच्या समया लागीं आमी बक्षांनी मागया आनी फावो ते परी ह्या मेसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकांच तयार करया. आमचे उणेपण ओळखून घेवन काकुळतेच्या देवा लागीं आमी मागया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता. मनान चिंतून तोंडार चारून वायटा धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदांच संवकार म्हणी सगळ्या लोकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. महिमा देवा तू सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया
सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या धेन्यान आमकां सोडवून मेळटा आनी आमी तुजी आपणायली भुरगीं जावंक पावता तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावात दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी ससनाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पराचे उतर म्हाका हे परी आयले मनशा पुता हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्या पासत राखणो कसो नेमला म्हज्या तोंडांतले एक उतर तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां चत्राय दिवंक जाय खोट्या मनशा तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी त्या खोट्या मनशान आपले चालीक पाट करूंक ताचे कडेन उलोवन ताका चत्राय दिना जशें जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो पूण त्या खोट्या मनशान आपले चालीक पाट करूंक तूं ताका चत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपले चालीक पाट करिना जायत जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका एया संतोषांत सर्वेस्पराक उल्हासया आमच्या तारणाच्या कळपां जावन आसल्या वाखान्या अर्गास्तुती करून ताचे समोर येवया गितां गायनांनी ताची कीर्ती गावया
सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाकात. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिव्यांनी सरपडया. तो आमचो देव, आमी ताची सरवाची शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो ही. सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आस्ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या. अरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. थंय मेरी बांत आनी मासांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत् कार्यां देखल्या. म्हाका पारखिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सा पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो ह्या एका रिणा भायर कोणायच्या कसल्याय रिणांत तुमी रावनाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, सोरिनाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसत जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशांत ते समेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना. देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय जय. क्रिस्तांतय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मण्यारपण आमचे ताबेन सोड दिला. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय जय. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वचू आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुठान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयक जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटी हाडलोय म्हणून जालें. पूण तो आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुज्या सांगाता आपोवन व्हर. कित्याक हरियेक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जाय जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळया.
आनी तो साबेकी आयकना जाय जाल्यार तो एकलो अणभवार्थ्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हूण लेखून ताका सोडून सोडा. देखून सतस हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसतले, आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात ते सर्गी सोडोवन आसतले. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलो दोग जण एका मोनाची जावन खंयचेय एक वस्तू मागीत जाल्यार म्हजो सर्गेचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा ते म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगत. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, ही वजनानो, वडिलांनो, मालगड्यानो आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो, क्रिस्ती धर्माचे एक ग्रेस्त काय एक ओडविकाय जावन आसा आमचो समुदाय. आमी क्रिस्तांव समुदाय आधारीत जिवीत जियेता. ताकाच एक सांगणी अशी आसा, रगत उदकाच्यानी धाट पूण स्पिरीत रक्ताच्या की भोळादीक. Water is thicker than blood, but spirit is stronger than the blood. म्हणजे आमी विविध खालेतीची, विविध चिंतपाची, विविध भासांची, विविध संप्रदायाची, विविध कुटुंबाची आमी सांगाता येता आनी आमकां म्हणटा क्रिस्तांव. हे आमी रक्त संबंधी जाल्ल्याक न्हय आमी सांगाता आयल्या, भागर स्पिरिताच्या बोळान आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ताकाच हांवें म्हळें आमी समुदाय आधारीत जिवीत जिवोवची मनशां. ताकाच पळया गे जेन्ना आपोस्तल जेजूक विचारतात आमकां मागणें करूंक शिकय, आनी आपले जेजू तांकां म्हणटा आमच्या बापा, आमचो दिसपट्टो ग्रास, आमची पातकां बक्षी पळया गे, आमचो म्हजो न्ही समुदाय. आनी तितलेंच न्ही पावलूय म्हणटा आमी एकामेकाचो मोग करचे, आमी समुदाय आधारीत जावन आसा. ताकाच पळया गे थंय सुकल्ली नाणी परतून मेळटा आसतना, सुकल्ली शेळी परतून मेळटा आसतना, सुकलो भुरगो पूत परतून फाटी येता आसतना आपले थंय संभ्रम जाता, संतोश जाता. आनी सुमीस म्हणटा जर एकलो मनीस आपणाची पातकी जिणी सोडून परत समुदाय फाटी येता तर आपले सर्गी राजांत संतोष भोगता, संभ्रम जाता. त्या पासून तूं मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत जावन आसा समुदाय आधारीत जिवीत. ताकाच पुरविल्ल्या ह्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवाचे समुदाय स्पिरीत पळोवन आपले हांगा कितें गी दुसरेंच आसा, हांगा कितें गी विशेष आसा, हांगा कितें गी स्पेशल आसा म्हूण पळोवन तो लोक सांगाता आयलो आनी आपले थंय तांकां क्रिस्त मेळ्ळो. आनी ताणें म्हळें आमचे मदें कोणेच गरजेवंत आसचें नाका, आमचे मदें कोणेंय आमकां दुबळो म्हूण बोट जगचें नाका. आनी तो समुदाय स्पिरीत आनी त्या समुदायांत आपले ताणें क्रिस्ताक भेटलो आनी तांकां पळोवन पवित्र सभा वाडली. मोगाळ भाव भयणीनो, ताकाच आज म्हजें सवाल तुमकां, म्हज्या भावातय या म्हज्या भयणीतय म्हाका जबाबदारी आसा काय? म्हज्या भावातय या म्हज्या भयणीतय म्हाका जबाबदारी आसा काय? ह्या आमी उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत आपले थंय जेन्ना कायन आबेलाक ज्यूश मारता आसतना देव ताका एक सवाल करता, खंय आसा तुजो भाव? खंय आसा तुजो भाव? भो आपुरबायचे, भो राजावेक, भो आपुरबायचे सवाल थंय विचारता.
आमच्या अस्तित्वाक आमच्या क्रिस्तांपणाक जागोवचें एक सवाल जावन आसा थंय. पोवापूर बायने विचारता देव तुजो भाव खंय आसा. आनी आयची वाचपा असो संदेश आमकां दिता मोगाळ भाव भयणो. जावं पुरो पयले वचप एजेकिएल प्रवादीन बरयले, दुसरे वचप पावलान रोमाघरांक बरयले आनी आयचो वांजेल मातेवा बरयले. हेंच सांगता तुज्या भावांतय तुका जबाबदारी आसा. हांव म्हाका देव समजता म्हूण हांवें म्हजे दोळे धांपून म्हजे कान धांपून म्हजे हात बांदून रावोंक जायना. कित्याक अरियेकल्या भावांतय अरियेकल्या भयणींतय तुका जबाबदारी आसा. आनी आपले देव तुका विचारता जे कितें तुज्या आती ल्हाना भावाक केलें तें म्हाकाच तुवें केलें. जे कितें म्हज्या आती ल्हाना भावाक केलें तें म्हाकाच तुवें केलें. ह्या आमी हेच्या पयल्या वाचपाक एजेकिएल प्रवादी देव एजेकिएल प्रवादीक विचता आनी म्हणटा तूं म्हज्या सुदेव समुदायाक एक राखणो. आनी आपले थंय सांगता पळया की जर एक मनीस पाता करता आनी तो खोटेपण आदरता तुका जबाबदारी आसा. तूं वच आनी सांग अळे तूं सूख करतासाय ह्या सुखीतोन फाटी ये आनी आपले ताच्या पाट जीन येता ताणें फाटी येवंक तुवें ताका आदार दिजे आनी तदळा तूंय तुजो जीव वाचतलय आनी तो तुजोय जीव वाचतलो. जर तूं ताका सांगिनाय तर त्या मनशाच्या पातकाक तूंय कारण जातलें. पळया देवाची मांडावळ पळया मोगाळ भाव भयणो. त्या पासून आमी एका कुटुंबांत जल्मल्या एका समुदायांत आमी वाडटा. आनी जर तो मनीस तुवें सांगल्या उपरांत तुका समजना तर ताका सोन सोडू. ताच्या पातकाक तो सुकारान जातलो. ताचे जिवीत तो नाश करतलो. भगार तुका दिल्ली जबाबदारी तुवें पाळोवंक जाय. आमी हेच्या वांजेला घेवया. बो आपुरबायांचा मातेव त्या जुदेव समुदायाक बरोवन सांगता. जर आमी मातेवाचो वांजेल पळयलो तर 5 रितीन विंगडन केलां. पयलें दोंगरा वयलो प्रसंग, दुसरें मिसांवाचो प्रसंग, तिसरें ओपारीचो प्रसंग, चवथें समुदायाचो प्रसंग समुदायांत कशें जियेचे आनी पांचवें जावन आसा अंतकाळाचे प्रसंग एस्कटोलॉजिकल मॅसेज ऑर डिस्कोर्सस आनी चवथें जावन आसा समुदायाचे. 18व्या अध्यायान आमकां आयको मेळटा. आनी पयले पटी मातेवाच्या वांजेलांत एक्लेजिया म्हणजे समुदाय सभा म्हणलो शब्द थंय वापरून आसा. आनी थंय मातेव भो आपुरबायन पळया मोगाळ भाव भयणो त्या मनशाची जाणवाय त्या मनशाची बुदवंकाय आनी आपले आयच्या पयल्या आयच्या वांजेलांत इस्सग्रेस्तकाय इस्सगुणाय आमकां आयकोंक मेळटा. आनी थंय आपुरबायन सांगता एक समुदायांत आमी कशें जियेचे, एक समुदायांत आमी कशें वाडचे, समुदायांत एकामेकाक आमकां कितली जबाबदारी आसा. आनी थंय भो आपुरबायन सांगता जर तर एक मनीस आनी एक मनशाच्या फातका कारण जाता तर ताच्या गळपासाक ताच्या गोमट्याक एवढो फातोर घाला आनी आपल्या ताका त्या न्हंयत उडया. ताणें येवचीच गरज ना. कित्याक एक समुदाय बांदूंक आमकां म्हाका तुका सोमेस्तांक एक जबाबदारी आसा. ताकाच हांव परत ते सवाल तुमकां विचारता मोगाळ भाव भयणो. कायनाक देवान विचारलें तुजो भाव खंय आसा, तुजी भयण खंय आसा. ताकाच पळया की आयच्या वांजेलाक भो आपुरबायन सिस्टमॅटीक स्टेप बाय स्टेप हंतान चुकोन गेल्ल्या म्हज्या भावाक कशें फाटी हाडचें म्हणून मातेव सांगता. पयलें जर तर तुजो भाव सूख करी तर कालें करीचें. सगळ्या संवसाराक ढोल पडून सांगिचे की अळे ताणें सूख केल्या म्हळ्यार हांव भागे वतू तो बातकी न्ही आमचे चिंता भशेन न्हय. वोस ताचे लागीं गुपीत ताचे लागीं सांग. कित्याक त्या मनशाक ताचे म्हणली मर्याद आसा. त्या मनशाक ताचो म्हणलो व्यक्तित्व आसा. त्या मनशाक ताचें म्हणलें बरेंपण आसा. त्या पासून त्या मनशाचें बरेंपण त्या मनशाची मर्याद त्या मनशाचें अभिकालें ताचे ते व्यक्तित्व राखचे खातीर आपले मातेव आनी जेजू थंय सांगता वच गुपीत त्या मनशाक सांग. जायते पटी आमी हांगा मस्त सूख करता मोगाळ भाव भयणो. आमी एका मनशाक फाटी हाडच्या बदलाक त्या आमच्या समुदायांत ताका खाण उडोवंक आमी प्रयत्न करता. कितें करता जर एक मनीस सूख करीत तर सुरू जालें ताच्या भितर सांगूंक एकल्यांक न्ही दोगांक न्ही
चार जाणांक न्ही सगळ्या संवसारांत सगळ्या समुदायांत ताच्या विशयांत जाता तितले आमी वायट उलयता ताच्या जे नांवाचे आमी बेसां बेसां करता आपले ताचे जिवीस आमी एका रिस्केर घालता कित्याक म्हळ्यार आमी समुदायांत येता आमची ग्रेस्तकाय जावन आसा समुदाय हांगा सामात्यो बोवा पुरबायन सांगता जर तर तो सूख करीत तर गुपीत ताचे लागीं वच ताका समजय आनी ताका पाटी हाड आनी तो पाटी येता तर देवाक अर्गां दी आनी जर तो आयकना तर वगेत रावा नाका पळया गे आमकां अरियेकलो मनीस कितलो मोलादीक म्हूण हांगा कळटा अरियेकलो मनीस कितलो मोलादीक अरियेकलो भाव भयण कितली मोलादीक तो ग्रेस जावं दुबळो जावं शिकपी जावं अशिकपी जावं अरियेक मनीस आमकां मोलादीक आपले दुसरें स्टेप पळया की कितें म्हणटा एकल्या मनशा तो समजना तर आनी दोगांक ह्या 4 जाणांक आपोवन व्हरू कित्याक तो थंय विटनेस जाता साक्ष जाता कित्याक एकल्याची चिंता ताका समजना जावन पुरो 4 जाण सांगतना आपले तो फाटी येवंक पुरो कितली ग्रेस्त काय म्हज्या मोगाळ भाव भयणो केदी व्हडली जबाबदारी म्हाका न्ही तुका म्हज्या फेल्या थंय म्हज्या भावा भयणी थंय आसा ताकाच हांवें स्टार्टींग म्हळें पयलेंच म्हळें आमी स्पिरिता द्वारे सांगात आयल्या आमच्या रक्ता द्वारे न्ही स्पिरिताच्या बळान आमी सांगात आयल्या ताकाच आमी क्रिस्तांव न्ही म्हज्या रक्त संबंदी वरी हांव क्रिस्तांव न्ही दुसरें स्टेप जावन आसा दोगांनी सांगात येवचें जर ताकाय तो आयकना तर ताका सोडून घाल नाका ताका बोड सोगी नाका आपले खंय व्हरू सभे लागीं व्हरू समुदाय लागीं व्हरू आपले सगळे लोक सांगून कितें जालें तुका आमचें तो तुका कितें बरेंपण जाय आमी तुका कशें बदलय कशें सहकार दिवचो तुका त्या संगीतान कशें भायर हाडचो तुका आमचो म्हूण आमी कशें स्विकार करचें तुजें जिवीत आमी कशें बरें करचें आनी सोम्या लागीं तुका परत एकठांय कशें करचें म्हणून ताका जाणवाय दी ताका समजून दी आनी आपले तो फाटी येतलो जर तर तो फाटी येना तर आख्रेक ताका सोडू आयच्या एजेकियल प्रवादीन सांगल्या भशेन देवा ताका सांगल्या भशेन सोड ताच्या पातकाक ताच्या नासाक तोच कारण जातलो कित्याक तुजो वावंड तुजी जबाबदारी तुवें केल्याय जर तर तुजी जबाबदारी करनासतना ताचे विशीं तूं सांगताय तर तुका सांगूंक अधिकार ना बिलकुल ना ताचे विशीं शीण सांगूंक ताचे विशीं शीण उसारूंक तुका अधिकार ना कित्याक एका भावाक एका भयणीक तुजो सोंत जावं या समुदायाचो जावं तुका एक जबाबदारी आसा पूण सामादेव आनी एक स्टेप मुखार येता पळयात आनी एक स्टेप मुखार येता कितें जर तर हें कितेंच जायना तर ताचे पासो तूं मागा आमी जायते पटी हें करना मुगाळ भाव भयणो आमकां वय एका मनशाक सूख करता आसतना तो त्या सारक्या वाटेंतल्यान पयस वता आसतना ताका सांगूंक मस्त कश्टांचें कित्याक आमकां तें फाटी मारता तूं कोण सांगूंक तूं तुजें काम कर मर्यादेन बस म्हूण आमी सांगता म्हाका वता कशें जियेचें हें आमचें चिंतप हें आमचें उलोवणें आनी अशें सांगता आसतना मनीस जायते पटी म्हाका कितें आसा बा तो ताचे लागासून हांव मुजें पळयता म्हाका मुजें पुरो म्हणून हांव म्हज्यातल्याक बिंदास आसून पळयता पूण जबाबदारी आसा जर तर हे 3 स्टेपां ह्या 4 स्टेपां जायना तर अंतान तो फाटी येना तर क्रेच एक उरला तुज्या मागण्याद्वारे ताका तुवें फाटी हाडयेत कित्याक खंय दोग या तेग सांगाता मेळटात आनी मागतात आपले देव तांकां दिता म्हणटा जर तर म्हज्या भावाक या म्हज्या भयणी पासत हांव मागीन तर देव ताका ताचें मन बदलोवंक साध्य जायना की बिलकुल जाता आनी आपले त्या सवालाक तुजो भाव खंय आसा या तुजी भयण खंय आसा देवान कांय नाक विसरलें आनी तेंच सवाल तुका विचारता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो ताकाच मातेवाच्या 25 अध्यायान म्हणलें आसा जें कितें तुवें म्हज्या अती ल्हाना भावाक केलें ही उतरां पोकळ उतरां न्ही ही उतरां आमच्या झट्टेच्या वेळार हिंस उतरां येतात कितें म्हज्या अती ल्हाना भावाक केलें तें म्हाकाच केलें तुजी जबाबदारी तुवें पाळल्याय काय तर मोगाळ भाव भयणो क्रिस्तांव जाल्लीं आमी देवाक अर्गां दिवया बोवा पुरबायेच्या ह्या धर्मांत आमी आसा ह्या समुदायाच्या जिवितान आमी जियेता आमी स्पिरिताद्वारे क्रिस्तांव जावन आसा ताकाच आमचे मदें कोणूच आमच्या समुदायांतून भायर वचचें नाका आनी जर गेले तर आमकांच उणें पोवन ताका आमी फाटी हाडया ताका आमी अंतांनी करेक्ट करया तें जायना तर गुपीत बसून आमच्या घरा भितर रावन आमी ताच्या पासून मागया म्हजो भाव फाटी येवन दी हेंच आमचें मागणें जावन दी असो उपकार ह्या मेसाच्या वेळार आमी मागया आमेन.
आमचो बाबा तूं सारन आमी सांगाता म्हणया सत म्हणता देवा सर्ग आनी भितर आसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्या जो पवित्र पेरगर पावलो हांव परमेता जल्मलो पांच फुलां ससले ताका गुरसाळ जोडलो तो मेलो जागांनी केलो तो मेल्ल्या देवलो तिसऱ्या दिसा मनलो परतून वाचलो सकाळां चलो स्वर्गांत बसला तेंतान जेले मेल्ले मत्स्य करून घेतलो सत म्हणता पवित्रत्म्या पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण सस्नाचे जिवीत आमेन. आमचो देव मोगाळ देव आनी जेन्ना आमी समुदायान मागता देव आमचे मागणे आयकता. आयच्या वांजलांत आमी आयकलें खंय दोग या ते मागतात आनी तुमी मागले आमकां मेळटा म्हूण. ह्याच भरवशान ह्याच भावार्थान आमच्या देवा लागीं आमची मागणी भेटोवन दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यांत दिल्ल्या क्रिस्ती पर्चेक तुज्या उतरांच्या प्रेरणान भरून वायट जिणेंत जियोवच्या लोकांक बरे वाटेक परतूंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय मुखेल्यांक तुका आमी समर्पिता. तांणी आपलो वावर निस्वार्थपणी चलोवंक चुकी विणें तो करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांची प्रायस्तांची सेवा करच्या समेस्त भाव भयणींनी तांणी करचो वावर मोगान सोंसणीकायेन आनी निस्वार्थपणी करूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरेस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आमी आमच्या पेल्या थंय माया मोगान संतोषान बोगसाण्याच्या स्पिरितान जियोंक आनी तुका खरी साक्षी जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आमी तुजीं भुरगीं तुजे मुखार आमी आसा. तुवें आमकां एका समुदायांत आपयलाय जल्म दिलाय अस्तित्व दिलाय. बापा आमची मागणी दयेन मानून घे. आमच्या जिविताक आमच्या बरेपणाक आमच्या साल्वासावाक आमच्या कुटुंबा जिविताक कितें गरजेचें आसा तें तूं फावो कर. प्रत्येक रितीन ह्या संवसाराक ह्या पिडेतावन मुक्त कर. कुटुंबा आशिर्वादीत कर हें आमी मागणें करता. त्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. Hundo dakasoro arpita ye bapa gundia vaina sangi bapa samarpita amkan stuka ke bapa kani kamchi मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर गे बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पळयता देव बापाक मानता आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तूं खऱ्या भक्तीची आनी शांतीची जर तुज्या महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची एका काळजाची आमी जावंक निर्मी आमी मागता जेजू क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पयदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगा ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवान केलोय ताच्या पुन्हा जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतलां देखून ससनाक आमकां मेळटलो तुज्या पास्काचो गूट भोगून आनी बरवशान आमी रावता त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या आजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने खराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawartaso gut परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वरा अख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेजता तुजें परसळीत मुखां मळपळ्योंक फावो कर आमा समेज तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मरे देवाचे माये सांगाती सांजुसे ती सोपोती भगेन धर्मदूता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सोडवणाराची अजना मनान धरून ताणें शिकयलें आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां एक तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बुशिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळले पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतान म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळ कर देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळ कर देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी पळया देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे मेळ्ळ्यान आमी सोमेस्त सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उपरांतच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या आत्मीक कुमगाराचें विधान मोगाळा जेसू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातये येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन म्हज्या ल्हाना बाबा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें
म्हज्या ल्हाना भयणी कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें हांव भुकेलो तुमी खावंक दिलें हांव तानेलो पियेवंक दिलें मोगादेरास म्हज्या सरीच्या बापाचें म्हज्या ल्हाना भावाक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणी कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें जशें मेरू वावुंत्या झरीक ताणेता तसो देवा आत्मो म्हजो तुका लालयता देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो प्रार्थुया सर्वेस्परा जिव्या देवा तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवी दिताय तुज्या मोगाच्या पुताचे आमोलीक मासरगत घेवन ह्या भोववर्त्या देन्यासो आमी चड आनी चड फळ काडू आनी ससनाक ताच्या जिविताची भागीदार जावंक फावो उपकार आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे बोडुका मोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक बरो आयतार मागता सरस्व देवाची विस्नार आशिर्वादा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता देव बरें करूं Marie, हो गोडसिया तिकाता वर्णिया कायातीचे सोडून सर्गारास ते बरोवन मोरिये हो गोडसिया हो गोडसिया मोरिये तुगे फूल परमळी सोबी परसळी पेटय माये उजो जेसूच्या मोगासो मोरिये हो गोडसिया हो गोडसिया मोरिये सर्गीच्या दिसासो आवरोतून गणासो दिस तुका मान देता सदमाये वर्णिता मोरिये ओ गोडसिया ओ गोडसिया मोगार पुत्रा सोवे अवकार मरे आशीर्वादी आमकां Bhagavad Kristaचे कृपेन आमचे दुआ आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.